कुडचडे शार मडगांव आणि पणजे परस बरे शार करपाचो हावेस कुडचडे मतदारसंघाचो भाजपाचो उमेदवार निलेश काब्रालाचो हावेस। मादेगाळ कुडचड्यार निलेशाच्या सभेक लोकांचो बरो प्रतिसाद। जिखून आयल्यार फुडल्या 5 वर्सांत कुडचडे शार सुंदर करतलो अशें निलेश उलयलो। आज कुडचड्यार आमची एक सभा जाल्ली मादेगाळ वाठारांत आणि बहुमत जे लोकांनी हांगा प्रतिसाद दिलो। हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। हांवें एक विशय दवरलेलो आसा मनान की आमचे कुडचड्या मडगांव आणि पणजे शहरा परस बरें जावचें हो विचारान आज फुडें गेल्लो आसा। आनी हो विचार जेन्ना फुडें व्हरता खुबशीं कामां आमी ते लायकीचे चालू केल्ली आसा। येता ते 5 वर्सां ही कंप्लीट जातली असो हवेस मागता। पूण एक लक्षात दवरून हांवें जे आज मोग जो कुडचड्या लोकांनी म्हाका दिल्लो आसा हो मोग हांव विसरूंक शकना। आनी ताका लागून म्हाका मेहनत जी आसा हेचे डबल करून फुडली 5 वर्सां जेन्ना लोक म्हाका परतून निवडून दितले तेन्ना हो विशय जो आसा तो कुडचडे मडगांव आणि पणजे शहरा परस बरो शहर जावचो हो विशय हांव फुडें व्हरतलो। आज आमी हांगा ह्या म्हाज्या गाडीत डोर टू डोर भोंवल्या आनी आमच्या आमदारान सगळी कामां ह्यान फुडें केल्ली आसा महिलांक लागून। जे कुडचड्याचे आमदार आसा तेणी ह्या कुडचड्या डेव्हलपमेंट केला त्या बाबतीन जे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केला तितून बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी अशी लोक येता की 100 ते 90 लोक तयार जाले आणि लोकांनी सपोर्ट केल्ली आसा। मांद्रे मतदारसंघाचो काँग्रेस उमेदवार दयानंद सोपटेन प्रचाराक नेट लायला। घराघरांनी वचून लोकांच्यो गाठी भेटी घेवपाचेर ताणें भर दिला। मोरजे वाठारांतल्या प्रचाराक ताका लोकांकडच्यान बरो रिस्पॉन्स। फाटल्या सरकारान बेकारी भत्तो दिवपाचें उतर पाळूंक ना म्हूण लोक शिंतात। फाटल्या गव्हर्नमेंटान आमकां सांगलेले की बेकारी भत्तो दिता म्हणून, तशेंच सांगलेले 50,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून, पूण अजून आमच्या गांवांत एक सुद्दां म्हणजे अशें डायरेक्ट नोकऱ्यो गव्हर्नमेंट जॉब सोडलेला कांयच तेणें दिवंक ना। आनी आमचो टुरिजम बेल्ट असल्या कारणान शेकांक पासून लेट एनओसी दिल्ल्या बद्दल आमकां सगळो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। तशेंच हे गांवांत चेंजिंग रूम ना, टॉयलेट ना, कांय ना। ही फॅसिलिटी बेजीक फॅसिलिटी ह्या गव्हर्नमेंटान हे गेल्या 15 वर्सां आमचो MLA आसा आनी तो CM जाल्लो आसा ताणें बेजीक फॅसिलिटी उपलब्ध करूंक ना। आनी जो चोपड्या जो आतां सर्कल बांदून व्हडलो शो करता तो आमकां कांयच युजेबल ना। तोच जर ताणें ते 15-7.5 कोटी जर मोरजे मोडलेले बिचाचेर जाल्यार एक आमकां बरो प्रतिसाद मेळटलो आसलो टुरिजमाक। आनी फुडल्या फावटी आमी सांगता की टुरिजम बेल्ट बरोतले बरो करपाचो आनी आमकां उमेद आसा आनी आमकां हें आसा की खात्री आसा की आमचो भाई सोपटे 100% निवडून येतलो आनी हो टुरिजम बेल्ट आमचो सगळें करतलो। यूथ काँग्रेस 15-20 वर्सां जाली काँग्रेस अजून हे सायडीन येवंक ना माद्रे मतदारसंघात। आमकां युथांक जाय परतून काँग्रेस येयल्ली। काँग्रेस पक्षाचा भाई सोपटेंचा। दिवचल मतदारसंघाचो मोगोचो उमेदवार नरेश सावळान मुळगांव आणि साळ वाठारांत घर घर चलो अभियान केले। मतदारांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो। दिवचले मोगो पक्षाचे बळगे वाडला अशें नरेशान सांगलें। परत एक फावट शिवाची निशाणी दिवचले हुबोवपाक स्वाभिमानी दिवचलकार तयार आसात अशें तो उलयलो। तो पक्ष हो ह्या पक्षाक गेली कितलीशी वर्सां एक बरें नेतृत्व मेळूंक नासलें आनी ताका लागून जे कार्यकर्ते दुसऱ्या पक्षा कडेन डायवर्ट जाल्ले ते आतां परत एकदा मोगो पक्षा कडेन आयिल्ले आसा आनी मोगो पक्षाची दिवचलेन स्ट्रेंथ आतां बरीच वाडलेली आसा आनी एक जुनो पक्ष परत एकदा शिवाची निशाणी दिवचलेन उबी करपाक फडकोवपाक प्रत्येक स्वाभिमानी दिवचलकार आयज तयार आसा। मुळगांव सुद्दां आमकां दिसतालें की 60% 40% अशें आतां वातावरण मुळगांवच्या दरम्यान जवळ जवळ 75% नरेश सावळार सगळे लोक मुळगांवचे आसा आनी बाकीच्यांचे सगळे विरोधक जे आसा त्यांचे आयज पांया खालची वाळू घसरत जाल्ल्या आनी त्या खातीर ते वेगवेगळी अफवा उठयतात। म्हाका दिसता मुळगांवसून आघाडी घेवन नरेश सावळार डिचोली मतदारसंघात भोवमतान विजय जातलो हे निश्चित। साळान जे
पयलीं आमचे जवळ जवळ 90% साळ असले नरेशा बरोबर, पण आयज मगो पक्षान नरेशान प्रवेश केल्या बरोबर 100% आयज साळ उबे रावल्ले आसा. 100% आयज मतां आमकां साळान मेळटली, साळ एरियेन मेळटली. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.